नशामुक्त भारत अभियान ह्याच्या कार्यक्रमाच्या उक्तावणाच्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात भारत सरकारचे सोशल जस्टिसचे एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर वीरेंद्र कुमारजी, आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, सेक्रेटरी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सुशांत पंत जी, प्रतिमा गुप्ता जी, द डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ द जनरल मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सरपीत गिल, सेक्रेटरी फॉर द सोशल वेलफेअर, आमचे डायरेक्टर्स आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे बाकीचे सगळे स्टाफ आणि नशामुक्त अभियानात भाग घेवपी आमचे सगळे NGOज, बाकीचे सगळे वेगवेगळ्या हाय सेकंडरी हायस्कूल हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, पत्रकार मित्रांनो, हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी उलो मारला नशामुक्त भारत करपा खातीर. तुम्ही पळयशात जाल्यार आतां पर्यंत मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 2014च्यान आमी जेका म्हणटा की स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया अशा पद्धतीची वेगवेगळी तांच्यांनी आमकां मिशन सुरू करून दिली आणि ती मिशन सक्सेसफूल करून दाखयली. म्हाका दिसता देशांतले पयले प्रधानमंत्री आसतले की जशा पद्धतीत तांच्यांनी अशा पद्धतीची मिशन सुरवात केली आणि ती पुराय केली. ती सगळ्यात पयली आमी नेटान ताळयो वाजून मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे ह्या अभियानाक आमी तेंको दिता. आमी सगळे जाण नशामुक्त अभियानाक तेंको दितले काय ना? तेंको दितले काय ना? भुरग्यांक विचारता हांव, हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर दोनूय हात वयर करून भारत माता की, दुसरी वटेंतल्यान भारत माता की, वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. आमी मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता तेन्ना तो नशामुक्त भारत आसचो म्हणून हे स्वप्न पळयता. आमचो देशांतलो एकूय तरणाटो जो ह्या ड्रग्साक बळी पडचो न्ही म्हणून हे तेंचें विजन आसा. आणि खासा करून तांच्यांनी ह्या मिनिस्ट्रीच्या नशामुक्त भारत करपा खातीर जो फोकस केला आणि ती पुराय मेसेज घेऊन आमचे डॉक्टर वीरेंद्र कुमारजी हे पुराय देशभर वेगवेगळ्या प्रदेशात ही कॅम्पेन लॉन्च करपा खातीर स्वातंत्र्यान स्वताहून ते ह्या कॅम्पेनिंगाक वता. हांव कॉंग्रेच्युलेट करतलो आमच्या PS कॉलेज हांच्यांनी जो स्ट्रीट प्ले हांगासर केलो. खरोखरूच तांच्यांनी एक मेसेज सगळ्या युवकाच्या पर्यंत दिली की आमी ड्रग्साच्या आहारी वचत जाल्यार आमची स्थिती कितें जावपाक शकता आणि आमी कशा पद्दतीत ह्या ड्रग्साच्या आहारी वचूंक जायना. त्या खातीर हांव तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता की एक बरी मेसेज तांच्यांनी सगळ्या लोकां पर्यंत दिली. अशाच पद्दतीचे स्ट्रीट प्ले आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टीस हांच्या वतीन हे सदोदीत वेगवेगळे कडेन ही मेसेज जावची म्हणून स्ट्रीट प्ले आमी घडोवन हाडटा. आमी हो नशामुक्त भारत करपा खातीर सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री आसतली, एंटी नार्कोटीक सेल आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, एड्युकेशन डिपार्टमेंट आसतले किंवा आमचे NGOज आसतले जे ह्या नशामुक्त भारतात आमच्या बरोबर पार्टिसिपेट जाता. रिहॅबिलिटेशन सेंटर आसतली. पुराय गोंयांतल्यान हो नशामुक्त गोवा करपा खातीर हाच्या अंतर्गत सदोदीत कार्यरत आसा. पण हेतून भाग घेवपाक जाय, वांटेकारी जावपाक जाय त्या आयच्या तरणाट्यांनी. कित्या खातीर म्हाका कळना की आयचो तरणाटो हो ह्या ड्रग्साच्या आहारी वता. जस्ट तुम्ही पळयशात इट इज अंडर द पियर प्रेशर किंवा आमी जेका म्हणटा किंवा मेंटल टेन्शन किंवा तिसरी गजाल जी आमी म्हणटा की जस्ट ट्राय वन्स. ह्या एका गजाली खातीर आमी म्हणटा की जस्ट ट्राय वन्स ही गजाल जे करतात ती सुरवात ही थंयच्यान जाता. सुरवात ही मेंटल प्रेशरा वयल्यान जाता, सुरवात ही पियर प्रेशरा वयल्यान जाता. पण ह्या खंयच्याच गजालीक बळी न पडटा आमी सगळ्या जाणांनी एक म्हणजे शपथ घेवपाची गरज आसा. आपूण ह्या ड्रग्सा खातीर केन्ना आपडचो ना किंवा ड्रग्साक केन्ना आपूण घेवचो ना किंवा ड्रग्स जर दुसरो घेता आसत जाल्यार ती मेसेज आपूण पुलिसा पर्यंत किंवा कन्सर्न व्यक्तीच्या पर्यंत दितलो हाजी आमी शपथ घेवपाची गरज आसा. आणि ह्या आमी म्हणटा तशें हो ड्रग्स हांगासल्यान नायनाट करपा खातीर जायत्यो गजाली ज्यो सरकार करता त्या सरकाराच्या बरोबर मेळून काम करपाची आपली ताकद ही सगळ्या जाणांनी दवरपाक जाय. आमी सातत्यात पळयता की आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन
आमचे जे कावन्सिलर्स काम करता हे कावन्सिलर्सूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीत हांगासर काम करता आसतना आमकां दिसता की ह्या ड्रग्सा पासून ताका पयस व्हरपा खातीर सातत्यान हेंय काम कावन्सिलर करीत आसा. आयच्या ह्या खासा सुवाळ्यांतल्यान जे ड्रग्स एडिक्ट जाल्ले बट ते तितूंतल्यान भायर सरल्या आनी आज बरे नागरीक जाल्या तांचोय व्हॉलंटियरांचो सत्कार तेंचोय आज हांगासर सत्कार जावपाचो आसा. हांव खरोखरूच म्हणजे तेंच्यांनी अभिमानाने ते फुडें आयल्या त्या खातीर तेंचेय बी हांव तोखणाय करता की हय आमी एकदां ड्रग्सच्या आहारी गेले म्हणजे परत येयना अशें न्ही. ताका रिहॅबिलिटेशन सेंटरांतल्यान आमी परत सुद्दां एक बरो नागरीक म्हणून ह्या समाजांतल्यान येवं शकता ही मॅसेज हातूंतल्यान आमकां दिवपाची आसा. आव्हान करता पॅरंट्साक की ज्यांचे भुरगे ह्या ड्रग्साच्या आहारी गेला हे आपल्याक जर खबर आसत जाल्यार तांच्यांनी तांकां रिहॅबिलिटेशन सेंटरांत घालपाक जाय. आमी जर गजाल ती लिपोवन दवरपाचो प्रयत्न केलो आसत जाल्यार त्या भुरग्याचो बळी वचूं शकता. इन फ्युचर तो त्रासान पडूंक शकता. म्हणून रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स जी गोंयांत आसा तातूंत जर ताका घालीत जाल्यार तातूंतल्यानूय तो भायर सरपाक शकता. ही मॅसेज आमी सगळ्यांच्या पर्यंत दिवपाक जाय. म्हणून तर आमी अशा पद्दतीचे हे कार्यक्रम सदोदीत सगळ्यांच्या मदीं घडोवन हाडटा. बरे NGOs जे काम करतात की सातत्यात यंग पिढी ही हातूंतल्यान भायर रावची म्हणून तांचेय फेलिसिटेशन आज मानाधिक मंत्री हांच्या हस्ते जातले. हांव तेय बी NGOs जे काम करतात विशेष करून ब्रह्मकुमारीचे आमच्यो दिदीजी हांगा सगळ्यो बसलेले आसात तांचेय बी टायम टू टायम ती सगळीं जाणां सातत्यात आमचो गोंय हे नशामुक्त उरचे म्हणून त्यांचो प्रयत्न हो खूप मोठ्या प्रमाणात आसता. तेय लोकां पर्यंत मॅसेज दिवपाचें काम सदोदीत करता. तांचें हांव खरोखरूच मना पासून अभिनंदन करता. आमचे व्हॉलंटरी ग्रुप्स हे कितलेशाच मोठ्या प्रमाणान अशा लोक जे आहारी गेल्ले आहा तांकांय भायर सरपा खातीर हे अशा पद्दतीचो प्रयत्न करीत आसा. आमी जे पळयता किंवा ड्रग्स हो भायल्या राज्यांतल्यान भायल्या देशांतल्यान एकदां गोंयांत वेगवेगळ्या मार्गांनी येता. एंटी नार्कोटीक सेल डिपार्टमेंट हे खूब मोठ्या प्रमाणात ह्यो केसीस क्रॅकडावन करपाचें काम हे सातत्यात तुमी पळयता आसतले. फाटल्या 7 ते 8 वर्साच्या भितर खूब मोठ्या प्रमाणात हांव पळयता की हांवें लागच्यान पळयलां की क्रोड्स ऑफ रुपीजचो ड्रग्स आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचो ड्रग्स हो हांगासर आमी नश्ट करून उडयता आसतना पळयला. हांव मुद्दामून सांगता जो ड्रग्स आमी सीज करता तो ड्रग्स आमी आमच्या बायोमेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट एट आपल्या कुणे हांगासर आसा त्या कुणे प्लांटांतल्यान तो ड्रग्स हो नश्ट करपाची प्रक्रिया ही व्हर्च्युअली आनी क्लियर कट. कारण बऱ्याच जाणांचो प्रश्न आसता की पुलीस ड्रग्स सीज करता ताजे मागीर तुमी कितें करता. पुलीस ड्रग्स जो सीज करता इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट हायकोर्ट. म्हणजे तेजे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून आमी तेजे कोर्टाक धाडचें पडटा. ते व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून आमी कोर्टाक धाडटा म्हणून तोय बी नश्ट करपाचें काम जें आसा हें म्हणजे एंटी नार्कोटीक सेल हे डिपार्टमेंट सातत्यात करता. हांव स्वता 2 फावटी हे ड्रग्स नश्ट करता थंयसर हांव प्रेजेंट रावला. सो मॅसेज शूड क्लियर. कारण आमच्या भुरग्यांच्या मदीं अशा पद्दतीचे आमी ड्रग्स जे सीज करता ते नश्ट करून उडोवपाचें काम हे आमच्या सरकारान सातत्यात केलां. म्हणून हांव तुमकां आव्हान करता की विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना ज्या पद्दतीत आमी क्लीन इंडिया फिट इंडिया ह्या पद्दतीच्यो मॅसेज ज्यो लोकां पर्यंत दिल्यो आनी आज सक्सेसफूल विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी इनोव्हेशन टॅक्नॉलॉजी रिसर्च आनी आतां AI मिशन सारकिले कार्यक्रम जे भारत देशात हे घडोवन हाडटात. युवकांच्या खातीर अश्यो कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो अवेलेबल आसात त्या ऑपॉर्च्युनिटीजचो आमी फायदो घेवचो आनी आपले फ्युचर हे विकसीत भारताचे विकसीत नागरीक जावचे हे तुमी जातले हाजी म्हाका खात्री आसा. आयचो हो कार्यक्रम आयच्यान मॅसेज ही पुराय गोंयभर आमी सगळे जाण पावयतले. थोड्याच दिसाच्या पयलीं आमी चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमचे लिगल एड सेल गोंय सरकार लिगल एड सेल गोवा हांच्यांनी पुराय म्हयनोभर कार्यक्रम हो पुराय जाग्याचेर चलयलो. पण आमकां एक मॅसेज दिवपाक जाय कारण आमी विकसीत गोवा 2037 करपाक सोदता. ताजो विजन प्लॅन आमी रेडी केला. जर तो रेडी करता आसतना आमी म्हणटा की नशामुक्त गोवा जो आसा हो 2037च्या पयलीं जातलो. एक सुद्दां गोंयकार भुरगो हो आमचो जो आसा तो ह्या खंयच्याच म्हणजे ड्रग्सा खातीर बळी पडचो ना.
ही मेसेज आमकां सगळ्या लोकांच्या मदीं दिवपाक जाय आनी ती मेसेज आमी दिवची म्हणून म्हाका दिसता खास करके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो यहाँ पे आए हैं, सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से और जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि पूरा गोवा हम नशा मुक्त करेंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है नशा मुक्त भारत बनाने का, उसी कैंपेन में नशा मुक्त गोवा आपके साथ में रहेगा। विकसित भारत 2047 करते हुए विकसित गोवा 2037 करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। यही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।